प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाची 21वी चीट 21 23 ते 27 पर्यंत. आनी आमी आतां पयलें देवाचें उतर आयकोया आनी ताजे उपरांत ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. जेजूचे सुत्ते विशीं विचार. देव मंदिरांत वचून तो शिकयता आसतना मुखेल याजकांनी आनी लोकांच्या जाणट्यांनी लागीं सोडून ताका विचारले, कसले सोतेन ह्यो वस्तू करताय तूं आनी कोणें दिल्याय तुका ही सोत्या? जेजून प्रतिपाद केलो, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचारता, तुमी ते म्हाका सांगशात जाल्यार कसले सोतेन हांव ह्यो वस्तू करतां ते हांवूय तुमकां सांगतलो. जुआंवचो बातीज खंयच्यान आयलो? स्वर्गांतल्यान ओ मनशांतल्यान? आनी ते आपणाचेच भितर अशें चिंतूंक लागले. आमी स्वर्गांतल्यान म्हणीन जाल्यार तो आमकां विचारतलो, तर तुमी ताचें कित्याक आयकूंक ना? पूण आमी मनशांतल्यान म्हणीत जाल्यार आमी लोकांक भियेता, कित्याक सगळीं जुआंव प्रवादी म्हूण मानता. ह्या पासत जेजूक प्रतिपाडून तांणी म्हणलें, आमी नकलो. आनी ताणें सांगलें, कसले सोतेन हांव ह्यो वस्तू करतां ते हांवूय तुमकां सांगिना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी कितें आयकता आयज? फारिजियो आनी धर्मशास्त्री ते केन्नाच जेजूचेर बावर धरून नासले. ते कित्याक येताले जेजू कडेन? ते फकत जेजूची चूक आयकोपाक. कितें जेजू चूक करतलो, कितें म्हणटलो आनी ताका ते कितें चुकीन कितें म्हणलां तें घोट धरून ताचेर त्रास करतले म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हे लोक येता आनी जेजूक विचारता, कोण येता? हे जे धर्मशास्त्री, हे जे फारिजियो, हे जे लोक आसले देवाचें उतर तें परगोट करताले, हातून थिंचोर आहलो सिनोगॉग आहलो थिंचोर. आनी त्या जाग्यार हे लोक आपलें देवाचें उतर परगोट करताले. पूण ते केन्नाच जेजूचेर भावार धरून नासले. म्हणटच ते कितें करतात? जेजूक त्रासान घालपाक जेजू कितलें बरें करतालो, विजमितां करतालो, मिलाग्री करतालो, पेखवणी करतालो. लोक जेजूच्या फाटल्यान धांवन तांकां सोडून जेजूच्या फाटल्यान वताले. आनी हे पळयतात फारिजियो, हे जे धर्मशास्त्री, तांकां कांय करूंक जायना. ते फकत उलयतात पण तांकां कांयच करूंक जायना. देवाची पदवी बिलकूल ना. आनी जेन्ना जेजू देवाचे पदवेन ही सगळी मिलाग्री करता, लोक ताचे कडेन धांवून वता. आनी जेन्ना ते पळयतात की लोक सगळे जेजू कडेन धांवून वतात, ते येतात आनी जेजूक विचारतात, कसल्या सोतेन ह्यो वस्तू करताय तूं आनी कोणें दिलां तुका ही सोताय? भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा देव, तो जाणो तांचे काळीज कसलें कुसकें ते येवंक ना कितें जेजूचेर भावार धरपाक, जेजूची पदवी शिकपाक, जेजूचें उतर शिकपाक. ते आयल्यार फकत जेजूक त्रासान घालपाक. आनी जेन्ना ते जेजूक त्रासान घालपाक येतात तेन्ना जेजू कितें म्हणटा? तांकां म्हणटात, हो जो जुआंव बातीस, ह्या दिसांनी आमी जुआंव बातीस वयर आमी इतलें आयकता. जुआंव बातीसाचो बातीस, जो जुआंव बातीस करतालो, तो देवा कडसून आयला ओ मनशांत कडसून आयला? आनी भाव भयणीनो, ह्या फारिजियोनी जुआंव बातिस्ताचेर भावार धरूंक ना. ते आयकोनासले जुआंव बातीस इतली देवाची परगोट करतालो, देवाचें उतर सांगतालो लोकांक, कित्याक तो लोकांक तयार करतालो जेजूचें उतर आयकोपाक. आनी हे फारिजियो धर्मशास्त्री जुआंवचें बिलकूल आयकोनासलो. तर जेजून तांकां एक प्रश्न विचारलो. तांचो प्रश्न कितें? जेजूचो अधिकार खंयचो? जेजूक कसल्या अधिकारान आपलें काम करता, हे देवाचें उतर परगोट करता? म्हणटच जेन्ना जेजू तांकां जबाब दिवच्या सोतेक तो तांकां एक प्रश्न विचारता. जुआंव बातिसाचो बातीस, जो जुआंव बातीस करतालो,
तो मनशा कडसून येयला वो देवा कडसून येयला आनी ते थंयसर त्रासान पडले. ते म्हणूंक लागले आमी नोको, कित्याक ताणें म्हणलें जाल्यार देवा कडसून ताणें जेजू म्हणटलो लागलो देवा कडसून येयला, कित्याक तुमी देवा जोवान बातिस्ताक आयकोंक ना, तुमी मनशा कडेन आयकलां, तर मनशा कडसून येयला जाल्यार तुमी ते समजतले सगलो लोक जो जेजू कडेन आल्लो थंयसर सगलो हाजीर आल्लो आनी ते म्हणून म्हणटले आसले की हो ही जी पदवी आयल्या मनशांची पदवी आयल्या लोक त्या फारिझ्यांक आनी तांकां धाडायतले आसले, कित्याक सगलो लोक थंयसर जाणो आसलो की ही जी पदवी हें जें काम जोवान बातिस्ट कोत्तालो हें देवा कडसून कोत्तालो. म्हणटच जेजू तांकां म्हणटा तुमकां म्हज्या प्रश्नाचो जवाब दिवंक जायना जाल्यार हांवूय तुमकां सांगचो ना. जेजू सांगूंक जातालें आसलें की हांव देवाचे पदवेन कोत्ता, पूण ते बाबार दवरपाक तयार नासले. म्हणटच जेजून तांकां सांगलें जाल्यार की तो देवाच्या पदवेन हें सगलें कोत्ता, कितले फावटी सांगलेलें तांकां पूण ताणें आयकोंक ना. म्हणटच जेन्ना तो प्रश्न विचारता तूं कोणाच्या पदवेन हें सगलें कोत्ताय आनी तुका कोणें दिल्या तुका ही स्वताय, आनी तेन्ना जेजू तांकां हो प्रश्न विचारता. ते म्हणटात आमी नोको, आनी देखून जेजू म्हणटा हांवूय तुमकां सांगचो ना. जेजूक सांगूंक जातालें आसलें की हांव देवाचे पदवेन कोत्ता, पूण ते बावार दवरपाक तयार नासले. देखून जेजून तांकां सांगलें हांवूय तुमकां सांगचो ना खंयचे पदवेन हांव हें काम कोत्ता म्हणून. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट कोत्ता, आमकां आमच्या बातिजमा वरवीं आमी जेन्ना जेजूचेर बावार दवरतना एक एकल्या मनशाक हें काम दिलां जेजून देवाचें उतर परगट करपाक. आनी आमी हें देवाचें उतर परगट कोत्ता वो ना, आमी जेन्ना देवाचें उतर परगट कोत्ता आमकां कोणें अधिकार दिला. आमच्यान म्हणून येता आमी हो अधिकार मनशांचो आयला हो देवा कडसून आयला. देवाच्या उतरा प्रमाणे जेजून म्हणलां मातवाचे 28वी चिटीन 18 ते 20 पर्यंत वसात म्हणटा सगल्या संवसारांत आनी परगट करा देवाचें उतर. तो कोणाक सांगलां ताणें? ते सांगलां एक एकल्याक जो मनीस ताजेर बावार दवरता. आनी ताणें तांकां सांगूं ना फकत तांकां क्रिस्तांव कर म्हणून, ताणें सांगलां तांकां बावार्थी कर म्हणून, तांकां आपले शीस कर म्हणून. आमी कितें कोत्ता? आमी फकत तांकां समजता की आमी तांकां बातीस दिलो जालें ते क्रिस्तांव जाले. आमी तांकां शीस करूंक जाय देवा जेजूचे. आनी भाव म्हणून कोणा जेजूचे शीस करपाक जाय जाल्यार आमीच शीस आसूंक जाय. वी शूड बी डिसायपल्स. आनी जेन्ना आमी डिसायपल्स आहात तेन्ना आमी शीस आसात तेन्ना आमी दुसऱ्यांक शीस करूंक पावतले. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून आमकां ही हो हुकूम घाला एक एकल्या बावार्थी जो ताजेर बावर जाता हो जो हुकूम दिला वो ताणें बिश्टें आमकां सांगलें मातशें वसात आनी मातशें देवाचें उतर पळय. हें हो हुकूम दिला जेजून आमकां. आनी हो हुकूम आमी जेजूचो ताजे उतराचेर बावर धरून आमी दुसऱ्या जाग्यार दुसऱ्या गांवांनी हें देवाचें उतर परगट करूंक जाय. आयज आमी जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता आमीच आमकां एक प्रश्न विचारुया, खरेंच आमी जेजूचेर बावर दवरता? खरेंच जेजूची पदवी म्हजे भितर आसा? जेन्ना हात दवरता पिकोवणी जाता, आमी देंवचार काडटा, आमी खरेंच हें ज्यो मिलाग्री जेजून सांगल्या जो बावार्थी कोत्तलो ते आमी करूंक पावता? खरेंच आमी बावार्थी? आनी बावार्थी जाल्यार दुसऱ्यांक बावार्थी करपाक आमी फुडें सरोया. आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराची आमी नियाल कोत्ता, आमी जेजूचे शीस म्हणून आमी दुसऱ्यांक जेजूचे शीस करपाक आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दिसा हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.